पुराय भारतातल्या सरकारी हॉस्पिटलांच्या तुलनेत गोमेकोक 23वे स्थान मेळ्ळा। या संदर्भात भलायकी मंत्र्याक परबी भेटोवपाक सोपटे आणि हळणकरान सभाघरान अभिनंदन प्रस्ताव मांडिल्लो। या प्रस्तावाक मंत्री आमदारांनी परबी भेटयल्या। एडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। Speaker sir, I rise to support the congratulatory motion moved by my colleague Nilkan Alankar and Dayanand Sopte. Speaker sir, I am on our record of this house. As I always said, Goa Medical College, a government hospital, is one of the best hospitals in Asia. And yes, nadar, आमकां खूब कुशलकाय भोगता की सर्वे केल्या नंतर आयचे गोवा मेडिकल कॉलेज एक 23rd रँकार पावला म्हणून. एट द सेम टायम हाऊ डू वी गॉट and what are the achievements carried out by the medical college and hospital to get this 23rd ranking? Super specialty upgradation under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana at the Goa Medical College is being taken up, and currently the mentioned below super specialized and are functional, and 2 new super specialty departments are added to super specialty block, namely neurology, neurosurgery, nephrology, urology, pediatric surgery, plastic surgery, cardiology, CVTCS, endocrinology, medical gastroenterology, surgical gastroenterology, and liver transplant facilities. 23rd rank मेळपाक कारण म्हणटा हेल्थ मिनिस्टर वालोरिजान कितें जाणा पयलीं तुवें 108 हाडलें आनी सारके लोकां जीव चड सारला गेले. ही तुगे आयडिया. तुगे एक पार्टी हुंयची ती म्हाका नाका रे. पार्टी काँग्रेस आहली पार्टी आतां ना जाता इन्ना टाक 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 पार्टीची उलयनाका हांव मनशाची उलयतां. पार्टी खंयची आहली पार्टीन कोणें कितें केलें तें हांव नको. हांव उलयतां हेल्थ मिनिस्टर आनी म्हाका 2 मिनटां राव. हेल्थ मिनिस्टरान पयलीं 108 हाडली आनी म्हाका जायत लोकांचो जीव सारलो जालो. तो हेल्थ मिनिस्टर ना तेदोण आनीको ती 108 हुंयच्यान कुणशा पडली खबर ना. पोत आनीको जालो तूं आनीको तुवें तयार केली ती वालोर तुका. स्पीकर सर, आज काँग्रेच्युलेशन मोशन जे मूव केल्ले कडेन आसा आमचे कलीग श्री नीलकंठ हलणकर आनी दयानंद सोपटे ह्या मोशनाक सपोर्ट करपा खातीर आमी हांगा उबे राविल्ले कडेन आसा. आरोग्य आनी धर्मसंप्रदा आयज GMC ही आमची गोंयकारांची एक लायफलायन जाल्ली कडेन आसा. आनी जे वाटेन जे फुडार घेवन आयज आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर त्याच बरोबर हेल्थ मिनिस्टर त्याच बरोबर आमचे चीफ मिनिस्टर आज GMC खातीर जे झडटात एक कॉन्क्रीट डिसिजन घेवन खंयच्याय विशयाचेर कॉन्क्रीट डिसिजन घेवन तें फुलफिलमेंट करून लोकां पर्यंत पावोवप ही आयज अत्यंत गरज आसा. आनी ते डिसिजनाचें फुलफिलमेंट करून आज लोकां पर्यंत पावयतात हेजेक आमकां खात्री आसा. आज आमी पळयतात की GMC हो अशें एक हें आसा की अत्यंत लोकांचो भरपूर लोकांचो भार आज ह्या हेजेर पडले कडेन आसा. आज कर्नाटकांतल्यान शेजार भागांत आमच्या महाराष्ट्रांतल्यान लोक GMC भितर येतात. गोंयची तर भरपूर प्रमाणांत लोक येतात. पूण हेजेर ओवरऑल जेन्ना एक टीम म्हणून जेन्ना काम करतात आमची काही HODs आसात, डॉक्टर्स आसात, आमचे डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकर, डॉक्टर पोंदराज, डॉक्टर मंजुनाथ देसाय, डॉक्टर अनुपमा, डॉक्टर गुरुप्रसाद नायक, डॉक्टर बोरकार, डॉक्टर प्रदीप नायक असे काही आणि बाकीचे सगळे आणि तांचे बरोबर तांची जी बाकीची टीम आसा जे स्टुडंटांक आमकां तयार करता की बाकी तांचे सगळे डॉक्टरांची टीम आसा ही टीम जे एफर्ट आयज आमी GMC खातीर घेतात हाका लागून एक आयज खंयचे तरी उच्च पावंड्याचेर गोंयचें नांव आयज सगळ्यां भितर आयिल्ले कडेन आसा. हे सगळें करता आसतना जे एफर्ट आमकां हेल्थ मिनिस्टरा कडच्यान त्या GMC बद्दल मेळटा हे खूब उल्लेखनीय अशें आसा आनी ताका लागूनच आयज जो रँक आमकां हांगा आयिल्ले कडेन आसा जवळ 23 नंबराचेर हांव मागणी करता की हो रँक खंय तरी आनी फुडें येवचो विथीन 10चे भितर येवचो हेजे खातीर मिनिस्टरान तयार करचें. has been doing a wonderful job in spite of certain restraints and constraints financially, I know. And it's a matter of pride for all of us in the state of Goa. Having said that,
The way the honorable members of this house are speaking on a small congratulation motion. Everybody must be surprised. There had been so many congratulation motions. But the zeal, the enthusiasm, the spontaneity which is there when the members raised it is something worth noting. In a democracy, if you want to empower the people and the nation, you have to provide good health and good education.